मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नव्यान बांदिल्ले कुडचडेंचे म्युनिसिपल मार्केट कॉम्प्लेक्स उदकांत. तळघरांत पुरायपणान भरला उदक. बांदकामाचो दर्जो आनी प्रकल्पाच्या नियोजनाचेर प्रश्नचिन्ह. 21 दिसा जावन सोनम वांगचूक हांचें उपोशण. दिल्ली पुलिसांनी तांकां व्हेलो सफदरजंग हॉस्पिटलांत. शांततायेन सुरू केल्लो निशेध बंद करपाचो सरकाराचो यत्न. जावपाक लागला थेट आरोप. पेडणे पत्रादेवी चेकपोस्ट रस्त्याचे जाल्यात हाल. कॅमेरे लिपल्यात झाडां पोना. सरकाराची फक्त आश्वासनां. समस्यांनी घाला रेवाडो. समाज वावुरप्यांची टिका. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नव्यान बांदिल्ले कुडचडेंचे म्युनिसिपल मार्केट कॉम्प्लेक्स उदकांत बुडला म्हणपाक अतिताय जावची ना. तळघराचें दार उगडलें तेन्ना तळघरांत पुरायपणान उदक भरिल्लें पळोवपाक मेळ्ळें. इमारतीचो पुराय सकयल्लो भाग उदकान भरिल्लो आसा. देखून बांदकामाचो दर्जो आनी प्रकल्पाच्या नियोजनाचेर प्रश्नचिन्ह उबे जावपाक लागल्यात. कसलीच प्लॅनिंग नासतना ही कामां जातात वय? फक्त पोकी आश्वासनां आनी पयशांचो इबाड करपाचो वावर चल्ला. विचार करपा सारकी गजाल. आज आमी आसात ते कुडचड्यार आसात आनी कुडचड्यार आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात की जो कुडचडेचो म्युनिसिपालिटीचो जे मार्केट आसा ह्या न्यूली कन्स्ट्रक्टेड आसले आनी न्यू बांदले तितून बेसमेंट जो आसा ह्या कॉम्प्लेक्सातून पळया आख्खो पावसाचें उदक वचोन तो भरोन आसा. आज इतली परिस्थिती जाली तर हेजे मुखार कितली परिस्थिती जातली हे तुमी पळोवचें. आमी हेजे खातीर म्हणटा की आमचे कडेन प्लॅन म्हण तो सारके ना आनी हो प्लॅन नासले कारणान ही कामां म्हण ती अशी जातात. आतां इतलो कोट्यांनी रुपयांचो प्रोजेक्ट कितें फायदो जालो जर तितून जर लोकांक वचोंक मेळना आनी तितून जर गाडी पार्क करपाक मेळना ह्या मार्केटान लोकांक बसोंक मेळना जाल्यार कितें फायदो जालो. आमी सदां मागतात की ऑथॉरिटी जी आसा ह्या ऑथॉरिटी कडेन प्लॅन म्हणटा ना आनी हो प्लॅन नासले कारणान अशी जाता. आनी हेजेर आमची जे पॉलिटिशियन आसात हे मातशें सुद्दां लक्ष दिनात. फक्त प्लॅन जो तेंचे मुखार धाडटात तो दोळे धापून पळयता आनी पास करून सोडटात. आनी हे कित्या खातीर करता की तांकां कमिशन मेळटा आनी ह्या कमिशना खातीर हे प्लॅन जे आसात हे रेडी जायनात. आनी प्लॅन जर सारके रेडी जाता जाल्यार कमिशन मेळना आनी हे 40% बिलो कमिशना खातीर आज ही परिस्थिती जाले कडेन आसा. आज ह्या बेसमेंटाक आख्खें उदक भरोन आसा आनी आतां बेसमेंटाक वचप कशें? आज थंयची यूथ जी आसात ह्या गोवा फॉरवर्डाचे मनीस थंय गेले कडेन आसा तेंची नजरे हो इन्सिडेंट पडलो म्हणून हें कळ्ळें. ना जाल्यार हें दोळ धापून कोणाकूय कळना आसलें. आतां मागतात की आतां तरी तुमी जाग्यार येयात आनी फुडलो पावस येवच पयलीं तुमी हेजेर कितें तरी उपाय काडा म्हणून मागतात. बेगोबेग ह्या इमारतीची पळोवणी करची, हुवार कित्याक येता ते सोदून काडचे आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स सुरक्षीत आनी वापरा खातीर तयार आसा हाची खात्री करपा खातीर कारवाय करची असो उलो लोक मारतात. पूण आदींच हाची जतनाय कित्याक घेनात फुरियोस थळाव्यांनी उग्र राग व्यक्त केलो. हेजे उत्तर दिवचें कागाला दिवचें आनी कॉन्ट्रॅक्टर कोण काम केलें तें दिवचें. हें फाल्यां पडलें आनी भितर फाल्यां मार्केटान लोक कोणी आसा जाल्यार हें पडलें जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतो कोण? हें उदक पळयल्यार न्यू बिल्डींग अजून स्टार्ट सुद्दां जालां आनी ही परिस्थिती आसा कुडचड्यार. आनी आमदार आतां डेव्हलपमेंट कुडचिरी म्हणटा यो नाका. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, सानिका नागबेकार. पेडणे पत्रादेवी चेकपोस्टाचे रस्त्याचे जाल्या 12 बिरेस्तार. लोकांक फोंडान घालपाची सुवात म्हणपाक अतिताय जावची ना. कॅमेरा झाडां पोनात लिपल्यात. सुवातेर फोंडकुलां पडल्यात. जाल्यार व्हड आश्वासनां दिली म्हूण जाली. अस्तित्वांत कितें भलतेंच जाल्लें दिश्टी पडटा. समाज वावुरपी संजय बर्डेन सरकारा आड खर तिडक उक्तायली. आरटीओ मिनिस्टरान हांगा बसयलेले आसा. कोणा समोर वणकी आसा न्हू ते पळोवपाक. मावीन कुजीर न्हू हें बरें केलां काम. तूं रस्त्याक खंय वणकी आसा न्हू थंय कॅमेरा बसयलेले आसा.
पयलीं कॅमेरा बसयल्या काय मागीर वणके पडल्या हे पयलीं कळपाक जाय. आनी तुज्या हालींच हे कॅमेरा बसयला म्हूण तूं सांगलाय आमकां. हे खड्डे रस्त्याक पडलेले आहा ते मरे तुजे PWD मिनिस्टराक सांगात. तुज्या वांगडा जे इंजिनियर जे आसात न्ही आयज खरोखरच शिकलेले आसा, एज्युकेटेड आसा जाल्यार म्हाका खबर ना काय तांकां डिग्री विक्री हाडल्या आनी तुमचे कामाक लागल्यार ते. रस्त्याचे काम हे तुजे कडेन 1 वर्स 2 वर्सां हे मेंटेन जायना. रस्त्याचे काम जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर बरो जो आसा न्हू ताका तुमी दिना. पत्रादेवी चेकपोस्टाच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. रस्ते काबार जाल्यात. ह्या डबल इंजिन सरकारान लोकांच्या जिवाकडेन खेळ चलयला. AI कॅमेरे बसयल्यात तातूंत फोणकुला दिसता वय. कॅमेरे मागीर पयलीं मंत्र्याकच शिस्त लावपाची गरज आसा. माविन गुदिनोन आमकां शिस्त शिकोवपाची गरज ना अशें म्हणत संजय बर्डेन माविनान लोकांच्या जिवाकडेन केल्ल्या आड नदरेचेर भर घातलो. BJPचे सरकार रंबत PWD चे चीफ इंजिनियर जे आसा न्ही आतां जे हांगा कोण इन्चार्ज आहा न्हू तांकां हांव दाखोवन करतात. हे सेकंड नंबराचे अशें म्हणून पडलेले आसा. कित्याक लागून पडलेले आहा की रस्त्याची क्वॉलिटी जी आहा न्हू हांगा वणको पडला. हो तांकां आयज हांगाचे मेंटेनन्स जे कोण पळयता न्हू PWDन जे आहा न्हू तेंच्यांनी हांगा रस्ते घालपाक जाय. हे म्हणून पडला कित्याक लागून कित्याक तेंच्यांनी रस्त्याचें काम जे केल्लेलें आहा न्हू ते बॅड क्वॉलिटीचे केल्लेलें आसा. जे मटेरियल यूज करूंक जाय आसलें न्हू ते हेंच्यांनी मटेरियल सारकें यूज केल्लेलें ना. म्हणून आज तुम्ही पळोवंक शकता थिकनेस रस्त्याचे तेंच्यांनी डांबरीकरण केलेलें ही थिकनेस तुम्ही पळयात कोणाक कांयच ना. पळया हे BJPचे सरकाराचें काम हे. फर्स्ट कंपनी जी आसा कितें तांकां तुमी कामार दितात त्यांचे रस्त्याचे काम हांव आज तुका आयज सांगता ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांचो हो जावूय ताका पत्रादेवीच्या पासून ते हांगा आमच्या बार्देस तालुक्याची बॉर्डर थंय ताका काम दिलेलें आनी हे रस्त्याची क्वॉलिटी थंय जे गाडेकारांक गोंयकारांक कोणाकूय विचार हे रस्त्याचें काम जर ताका जर दिला आनी बरें जर म्हणटा न्हू कोण हांव माविन गुदिनो एवॉर्ड दिता एवॉर्ड पुष्पगुच्छ ताका बुके व्हरून दिता माविन गुदिनो. मिस्टर माविन गुदिनो रस्त्याचे काम पयलीं सारकें कर. AI कॅमेरा तुजे खड्ड्यान गेले कोणाक कॅमेराची गरज ना आनी तूं आमकां गोंयकारांक शिस्त दाखोव नाका. गोंयकारांक शिस्त हाडपाक खंय तेणी खंय कॅमेरा बसयल्या. पयलीं स्वताहून तुमकां पयलीं शिस्त हाडात. हे मिनिस्टर बुधवाराक हे कॅबिनेट मिनिस्ट्री जी घेता न्हू हे जे आयज मिनिस्टर जे BJPचे आयज जे ठरयतात न्हू दिल्लीचे एजंटाचे आयकून ही परिस्थिती ही हे कॅमेराचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिल्या ते तुमी कॅमेराचे कॉन्ट्रॅक्ट बसोवपाक कोणाक दिले आनी चलन दिवपाक कोणाक तुमी दिलेले आसा. 100 रुपया जर गोंयकारांक हांव सांगूंक करता 100 रुपया जर दिसाक जर येयले किंवा हजार चॅनलाचे तांकां जर 1 लाख जर येयले भितरले गव्हर्मेंटाक भितरले 300 रुपया वयतले आनी 700 रुपया जे कोणी कॅमेरा बसयला न्हू तांकां वयतले. त्यापेक्षा हे जे काम जे आसा न्हू गोंयचे गव्हर्मेंटान आपूण बसोवंक जाय आसलें आनी आमचे गोंयचे भुरगे जे आज बेकार आहा न्हू तांकां ते कामाक दवरूंक जाय आसलें. ते 700 रुपया कोणाक दिवंक करता न्हू कॅमेरा बसोवन ते आयज दिल्लीचे एजंट हे BJPचे सरकारांचे कोण एजंट बसलेले आसात न्ही तेन्ना आमचे गोंयचे कॅमेरा पासून ते कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट बसोवपाचे आहा गोंयचे सगळे निसांटान केलेले आसा. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे सरकाराक केन्ना रस्त्याक खड्डे पडलेले आसा न्हू हांकां बेगीन खड्डे पडटले देवा कडेन मागता राखणदारा कडेन मागता की हे BJPचे सरकाराक हांगासून निसांटान करून हांगासून गोंयसून काडपाचें म्हूण मागता आनी काय हेंचे बरें वागपाक ना. इल्ले फावटी हेंचे वणकेच पडलेले आहा गाडयो आमचे पाड जाल्लेले हांकां लागून. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मांद्रेंतल्या अक्सावाड्याच्या थळाव्यां खातीर आशिल्ली अँब्युलन्स फाटल्या 4 दिसां सावन रस्त्या कुशीक वापरूंक नाशिल्ल्या स्थितीन आसा. ह्या कारणाक लागून आपतकालीन भलायकी सेवेचो हुस्को वाडला. काँग्रेस ब्लॉकाच्या फुडाऱ्यांनी घडणुकेच्या थळार वचून गाडी बेगोबेग बदलपाची मागणी केली. हांव जो
आयज आसा तो मांद्रे आस्कवाड्या म्हणटा थंय आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां एम्बुलन्स दिसता. ही एम्बुलन्स हांगासर म्हाज्या सोर्सा प्रमाणे 4 दीस ही बंद पडलेली आसा आनी अश्योच एम्बुलन्स ना जाल्यार हे 108 आसा, ही आतां 108 आसा. पूण तुमकां खरी परिस्थिती सांगपाची जी तुवें जी हॉस्पिटलान जी एम्बुलन्स आसा ती त्या दिसा तो इन्सिडंट जाल्लो त्या दिसा सुद्दां चल्ली ना. हो प्रॉब्लम आहा त्या एम्बुलन्साचो, कारण त्या हॉस्पिटलान काम करपी एका नर्शीचेर हल्लो जाता आनी तिका जाय जाल्यार एम्बुलन्स ना. तेंची एम्बुलन्स जेन्ना भायर हाडली तेन्ना ती फक्त थंयसर हाडली, ताका घातले भितर आनी भायर काडली. ती एम्बुलन्स चलना. 108च्यो ह्यो परिस्थिती जाल्लेल्यो आसा आनी सरकार व्हडल्यो व्हडल्यो बातां सांगता. ही खरी म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टरान अशी दुर्दशा पळोवपाची खरी गरज आसा आनी हांकां सारके एम्बुलन्सी दिवपाची गरज आसा. एम्बुलन्स ही एमर्जन्सी सर्वीस ह्यो सारक्यो जाय. आतां ही कित्या खातीर बंद पडल्या काय खबर ना, पूण 4 दीस हांगासर आसा. 4 दीस हांगासर मांद्रेकारांनी कितें केलां आसतलें, कशे त्रास काडले आसतले काय कळना. अपघाता उपरांत लोक वाट पळयतात ती म्हळ्यार एम्बुलन्सीची. साबार घडणुकांनी आमी पळयलां एम्बुलन्सीक कळाव जाल्ल्यान कितल्याशाच जाणांचे जीव गेल्यात. पूण लोकांचो जीव वाटावपाक तयार केल्लें साधन लोकांचोच जीव घेवपाक लागल्यार कशें जातलें? ह्या 108ची स्थिती दाखोवपाक लागून तुमकां आमी हांगासर हाडल्यात. आयज एमर्जन्सी सर्वीस जी आसा जावं 108 सर्वीस जी आयज लोकांक जायी आसता ती 108 एमर्जन्सीच हांगासर आयज पडलेली आसा. हे तेजें उदाहरण. आयज लोकांक आयज हॉस्पिटलान जर वतात जाल्यार लोक आयज 108क लागून झगडटात जावं एम्बुलन्साक लागून झगडटात, एम्बुलन्स जाय म्हणून. जाल्यार आयज ही बघ ना दुरुस्त जावन हांगासर आयज 5-6 दीस जाले हांगासर पडलेली आसा. तेच्या बदली आयज दुसरी ताबडतोब एम्बुलन्स हांगासर जायी. जशी ती हाडलेली आसा त्याच भाशेन आयज हेका चेंज करून हेच्या बदली आयज दुसरी कशाय परिस्थितीन बेगीनात बेगीन हाडची. कित्याक हेची जी स्थिती पळयल्या पळय ते हेल्थ मिनिस्टर जे कितें गजाली सांगता पळय, व्हडले बातां सांगता पळय, आमची अशी सर्वीस आसा तशी ही पळय रस्त्यार आयज पडलेली आसा कशी ती. आयज लोकांचे हाल जातात तेका लागून. ते लोकांचे हाल जावचे न्हू तेका लागून ताबडतोब हेच्या बदली दुसरी एम्बुलन्स हांगा ताबडतोब सर्वीस हांगा दिवची. एम्बुलन्स सर्वीस ही व्हेंटिलेटर आयज दिसता की एम्बुलन्सूच व्हेंटिलेटरार आसा. ही एम्बुलन्स कित्याक आसता, पण एमर्जन्सी आसता, पण रस्त्यार आदोन पडटा तेचे खातीर आसता. पूण तुमी एम्बुलन्साची परिस्थिती पळोवंक शकता, ही आयज व्हेंटिलेटरार आसा. आनी अशें दिसता की एक फाटी मोर्चे जो इन्सिडंट जाल्लो जे ह्याच कारणाक जाल्लो कित्याक ते म्हणटात 1.5 वर जाले 1 वर जाले फोन करताले पूण गाडीच पावना आसली. आनी तशेंच तुमी पार्श्या वयशी जाल्यार तोच इश्यू आसा. एक एम्बुलन्स जाग्यार ना, पेशंट अक्षरशः डॉक्टरा कडेन झगडटात. डॉक्टर कितें करतले, हे डिपार्टमेंटाचें काम आनी एडमिनिस्ट्रेटराचें काम. सो आमी मागता तुमच्या मिडियमा थ्रू सरकारान हेचे बेगीतले बेगीन हे करचे, मांद्रेकार हे खोपून घेवचे ना, असले इश्यू आसता तडीक लावपाचे. तुवें हॉस्पिटलाकडे अशीच परिस्थिती आसा, त्यांच्याकडे 2 एम्बुलन्स आसात आणि आता जो पेशंटाचो ओग आसा तो जास्त आसा. समजा एका पेशंटाक तेंच्यांनी धाडलो, एक एम्बुलन्स घेवन पणजे गेली, म्हापसा वयता, म्हापसाच्यान पणजे धाडटात पेशंट. दुसरो एक पेशंट जालो जाल्यार तेंच्याकडे गाडी नासता. सब स्टेशनार वयताले जाल्यार जी स्टेशनां आहात तेंची, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहात, विलेजीनी आहात सेंटर जाल्यार थंय तेंकां गाडी अवेलेबल ना तेंच्याकडे. सो त्या हॉस्पिटला कडेन आनी एक एडिशनल थंय एक एम्बुलन्स जाय, तेंकां गरज आसा. आमी खूब वेळार हे सांगले. आता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता की त्या हॉस्पिटलाक आनी एक एडिशनल एम्बुलन्स थंय दिवची, प्लस ही 108 ही जी हांगा मॉडर्न पडल्या ती रिप्लेस करची, पण त्या हॉस्पिटलाक एडिशनल एक एम्बुलन्स दिवची जेणे करून पेशंटांक रिलीफ मेळटलो. खंयच्योय खाजगी एम्बुलन्सी खाजगी चलच्यो ना, सगळ्यो सरकारी 108च्या अंडर येतल्यो. 11 जूनाक एके कार्यावळींत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगिल्लें. एकाउंटेबिलिटी उरपाक लागून हे पावल सरकार उबारता खंय. जाल्यार ही एम्बुलन्स कोणाची? आतां सरकार खंय आसा हो प्रश्न निर्माण जावपाक लागला. We have merged all ambulance services, we are merging, and I think we will immediately see that it is done in this month itself, that no ambulance will be under the hospitals, they will be under 108 and 108, so that accountability is there, higher and fire services there, so that there will never be any delay in transportation of a patient, whether it's from the periphery right up to the center of care. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. 21 दीस जेवणा बगर रावल्या उपरांत हो निशेध सोंपलो, पूण ताका जाय आशिल्लें म्हणून न्हय.
आयज सकाळी दिल्ली पुलिसांनी कार्यकर्तो सोनम वांगचूक हांकां जंतर मंतरांतल्यान घेवन सफदरजंग हॉस्पिटलांत व्हेलो. ताचे भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर हे कायल्लें काम आसा अशें अधिकारी सांगतात. पूण सरकारान शांततायेन सुरू केल्लो निषेध बंद करपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप करून कॉक्रोच जनता पक्ष ताका बळजबरीन केल्ली चाल म्हणटा. दिसाचो निषेध सुरू जावचे पयलींच हे घडले. पुलिसांनी शेनवारा सकाळी जंतर मंतराचे हजेरी लायली आनी सोनम वांगचूक हांकां थळावयल्यान सफदरजंग हॉस्पिटलांत व्हेले. 21 दिसांच्या उपोशणा उपरांत तांची स्थिती इबाडिल्ल्यान दोतोरांक हुस्को आशिल्लो आनी ताणें तांकां बेगोबेग वैजकी मजत घेवपाची सुचोवणी केली अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. दिल्ली उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशांचोय पुलिसांनी उल्लेख केला. वांगचूक को एडमिट किया गया है. आज सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए. और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे. लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है. लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा. लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे. तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है. और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है. और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को. तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है ऐसा लग रहा है. लंबे उपवास की वजह से वो थोड़ा डिहाइड्रेटेड है और थोड़े कमजोर है. वैसे फुल्ली कॉन्शियस हैं, ओरिएंटेड है. वाइटल पैरामीटर्स उनके स्टेबल है, इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, सैचुरेशन. डिहाइड्रेशन की वजह से जो थोड़े ब्लड पैरामीटर्स डिरेंज हैं उनके हमारे लगातार जांच में है और ट्रीटमेंट चल रहा है जो उनको जरूरत है. पूण वांगचूक हांकां भायर काडिल्ल्यान हो निषेध बंद जालो ना. कांय वरां उपरांत कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हांणी वांगचूक हांच्या जाग्यार बेमुदत उपोशण चालू दवरतले अशें सांगले. उपरांत कोणे तरी दिपकेचेर शाई उडयली तेन्ना परिस्थिती तणावपूर्ण जाली. सीजेपी फुडाऱ्यांनी वांगचूक हांकां काडून उडोवपाची चाल अशें म्हळें आनी आपली मोहीम मुखार व्हरपाचें उतर दिलें. हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो ये था कि हेल्थ मॉनिटर की जाए और डॉक्टर्स हेल्थ मॉनिटर कर रहे थे और डॉक्टर्स ने कहीं से भी ये नहीं कहा था कि इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है. कल ही उनका चेकअप हुआ था. कल शाम को भी सोनम सर ने स्टेटमेंट दिया था कि उनको हॉस्पिटलाइज होने की अभी तो जरूरत नहीं है. तो पुलिस जो है वो जानबूझकर ट्विस्ट कर रही है हाईकोर्ट का ऑर्डर. और हाईकोर्ट का ऑर्डर यूज करना था तो ऐसे चुप के चू लेकर के चादरों की आड़ में. हाईकोर्ट का ऑर्डर था ना तो इज्जत से लेकर जाते सोनम सर को, घसीट कर लेकर के, चादर डालकर लेकर के, चोरों और गुंडों की तरह. जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोटेस्ट को करने के लिए पूरा राइट दिया गया. यदि उसने किसी भी प्रकार का कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, रोड नहीं बंद हो रही, रोड जाम नहीं हो रही है, विभिन्न प्रकार के जो एलिगेशंस कोर्ट की गाइडलाइन है, फिर उसके साथ में पुलिस ने जो आइडेंटिफाइड लोकेशन दिया हुआ है जंतर मंतर, इसके साथ में भारत सरकार का जो लोकेशन है उसके जगह पर वहां पर वो पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आज 21वां दिन है. 21वां दिन में अभी तक में किसी भी प्रकार की कोई वारदातें वहां पर नहीं हुई. तो सवाल यह उठता है कि फिर उसको क्यों पुलिस ने उठा करके कहीं और ले जाकर के शिफ्ट करने की कोशिश की है. यह इसके साथ में जो हेल्थ का इश्यूज दिया गया है कि हेल्थ उनका खराब हो रहा है, यह बात जाहिर से कि कोई भी व्यक्ति 21 दिन तक बिना खाना खाए रहेगा तो कुछ न कुछ उसके बॉडीज में, ऑर्गन सिस्टम में कहीं न कहीं 19-20 तो होना तय है. पर डॉक्टर का एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहीं न कहीं हम लोग जाकर के उस पर बिलीव करते हैं और डॉक्टर का डेली जो रूटीन चेकअप है उस चेकअप के आधार पर अभी उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो सवाल यह उठता है कि एकाएक पुलिस बिना किसी प्रॉब्लम के क्यों उठा के ले गई. गोवा 365 खातीर लिन्सी मेनेझीस आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत अजूनय पावसाची तीव्रता उणी आसा, पूण कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडलो. सध्या राज्या खातीर कसलीच हवामानाची शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. नव्यान बांदिल्ले कुडचडेंचे म्युनिसिपल मार्केट कॉम्प्लेक्स उदकांत. तळघरांत पुरायपणान भरला उदक. बांदकामाचो दर्जो आनी प्रकल्पाच्या नियोजनाचेर प्रश्नचिन्ह.
21 दिसा जावन सोनम वांगचू हांचे उपोशण दिल्ली पुलिसांनी तांकां व्हेलो सफदरजंग हॉस्पिटलांत शांततायेन सुरू केल्लो निषेध बंद करपाचो सरकाराचो यत्न जावपाक लागला थेट आरोप पेडणे पत्रादेवी चेकपोस्ट रस्त्याचे जाल्यात हाल कॅमेरे लिपल्या झाडा पोना सरकाराची फक्त आश्वासना समस्यांनी घाला रेवाडो समाज वावुरप्यांची टिका गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मुगस्सो